सगळ्यांक तुमकां भागिवंत पेद्रूची परब हांव दिता. आमी घरांत जाल्ल्यांची इगोर्जींत आसा, तिका लुजाय सायबीच्या नांवान वळखता, पूण तशेंच 8 नांवान तिका वळखता सांव पेद्रूच्या आदीं कोपेल. कित्याक ह्या गांवांत जायतो नुस्तेकार भाव भयणां जियेतात आनी तांणी ह्या गांवांत जायतीं वर्सां बिराड करून हो वावर चलयला. गोंयांत खरें म्हणल्यार सांव पेद्रूची एकूच इगरोज आसा, ती जावन आसा पानयेली वो बायंगेणी, दुसऱ्या उतरांत सांव पेद्रू म्हणटात थंय. आनीक हेय गांवांत सांव पेद्रूक व्हड मान आसा आनी व्हडा दबाज्यान ही आमच्या गांवांत ही सांव पेद्रूची परब आमचे नुस्तेकार भाव भयणां समोर उमतात. आनीक हें कोपेल हो निगू सोतो मायो आनी बांदलेलें 1731 ह्या वर्सा. आनी ह्या वर्साक ताका किरीत भाशेन 292 वर्सां सोंपतात. म्हणटच हे कोपेलान आमी जेन्ना सांव पेद्रूची परब करता तेन्ना सांव पेद्रूच्या 3 गुणांचेर आमी नियाळ करया. जेजून जेन्ना ताका आपयलो म्हज्या फाटल्यान ये, तो जेजूचो फाटलो जालो, आपलें आदलें सोडलें, जेजूच्या फाटल्यान गेलो. दुसरे सुवातेर जेन्ना जेजून आपणाची शिकवण दिली तेन्ना जायते जाणां सोडून गेले. तेन्ना ताणें म्हळें तुमी वचोंक सोदतात. तेन्ना पेद्रून सगळ्यांच्या नांवान म्हळें सोम्या कोणाचें आमी वेतेल्या, तुजे सोम्या हांव उतरां सासणीक जिविताची. म्हळ्यार जेजूक तो चिकटून राव. आनी तिसरे सुवातेर निमणें जेन्ना जेजू जिवन जाले उपरांत ताणें म्हळें सिमांव ओ पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय, म्हज्या शेड्यांक राख. आनी ताणें राखलें. ताका पयलो पाप साहेब कसो आमी लेखता आनी जबाबदारी ताणें बरे भाशेन मोरो पुर्या. आनी अशी परंपरा आसा, ताका खंय कुस्सार मारलो आडवो, तोकली सोंपला पांय वयर. इतल्या प्रमाणान ताणें जेजूचो फाटलो केलो मोरो पुर्या. आमकांय तो एक देख आमचे आपोणे विस्वासीपणी चलो आनी आमकां दिल्या ती आपोणे जबाबदारी बरे भाशेन पाडप. तुमकां सगल्यांक आनीक एक फावटी विशाल बरी परब हांव दिता आनी कांतार व्हडलेल्याक एडमिनी आमच्या भावाक आतां आदार दितल्यांक सगल्यांक कर. सांत पेद्रू जावन आसलो जेजूचो तो पयलो शीस. क्रिस्तांवां की चड म्हत्वाची तारीख जुनाची 29. गोंयांत त्या दिसा पावसान पासून भिजोन लोक आयकोता मीस. कित्याक भागिवून सांत पेद्रूचो तो जावन आसा फेस्ताचो दीस. सांत पेद्रू म्हणल्यार 3 पावटी नेगार गेलो तो उगडास येता. तो मरोन सांत जालो पूण ताच्यो बऱ्यो कन्यो कोण चिंतूंक वेता. ताचें बरें जिवीत नियाळ करीतोर आमी जायतें शिकोंक जाता. भोगसोणें कशें मागप सांत पेद्रू दाखोवन दिता. भोगसोणें कशें मागप सांत पेद्रू दाखोवन दिता. सांत पेद्रू कोश्टी कारवी एक दीस पयकी तें घोडलें. रांपणीन कांय नुस्तें पडोंक ना, दुखी जावन काळीज रोडलें. जेजूचें आयकोन ताणें आपल्याचें झाड परत दर्यान सोडलें. ओज्या पोयात उडूंक जायना तितलें रांपणीन ताचें नुस्तें पडलें. मनशांक दवरपाचो एक खारवी जावं जेजून ताका पयलो. तो एक
क्रिस्तांवपणाचो जेजून ताचेर रोंपो रोयलो सांत पेद्रून एका तोंट्याक बरो करून जेजूचो वावर फुडें वयलो ताचो भावार्थ पळोवन जेजून ताका पाप साहेब केलो पयलो ताचो भावार्थ पळोवन जेजून ताका पाप साहेब केलो पयलो सोगोड जाणा सांत पेद्रू जेजूक 3 फावट नेगार गेलो पातो कोड कोणतें बोगसोणें मागोंक तयार जालो युदासानूय जेजूक विकून दिलो बोगसोणें मागोंक ना गोळार मेलो पूण सांत पेद्रून बोगसोणें मागलें देखून जेजून बोगसून ताका सांत केलो मोताळा खुर्साचेर आपल्याक पोतो लांबूय म्हूण सांगलें ताणें कित्याक जेजू ओडतो आनी आपूण म्हणून भावार्थान उणें निराशी जावंक फावो ना जोरूय केदें व्हडलें पातो केल्यार कोणें सांत पेद्रू भाशेन जेजू ताय मागल्यार मेवता बोगसोणें पातो कोडकोन घेया जेजू रावता दिवंक बोगसोणें आमी उजाय सायबिणीच्या आदल्या कोपेलांत आसा ताका ह्या कोपेलाक आमी दुसऱ्या उतरांत म्हणटा सांत पेद्रूचें कोपेल आनी हें कोपेल बांदलोलें बॉनिगू फ्रांसिस्को दा कुन्या सोतोमायो हें बांदलेलें 1731 हे वर्सा आनी मागीर हो पाद्री 59 पिरायेर 1736 वर्साक सोंपलो आनी ताची कुशी आहली आपूण मेले उपरांत ताका हिंगा पुरूंक ताची उरलेली रिमेन्स आमी म्हणटा हांगा दवरूं ताची हांगा आडां हांगा दवरलेलीं आसात आनी एक महान तो मनीस